मोगाचे बाबा भयणू अशें म्हणटात, हो विनोद आसा, अशें म्हणटात की जेजून आपलो वावर संवसारांत सोंपले उपरांत पुनर्जीवन जावन 40 दिसां बरोबर दीस काडून तो परतून स्वर्गार गेलो. स्वर्गार प्रवेश करतना सगळे आंज बोडवे खुशाल जाले, बिकॉज दे वर मिसींग हिम. तो 30 वर्सां ताजे बरोबर नासलो, ताका बरो येवकार दिलो. आनी एकल्यान विचारलें, पृथ्वीर कशी परिस्थिती आसा? आनी जेजू म्हणलें बरी आसा परिस्थिती. मागीर दुसऱ्यान विचारलें, तुवें तुजें काम सोंपयलें? जेजू म्हणलें, वय हांवें म्हजें काम सोंपयलें आनी म्हजें काम फुडें व्हरूंक हांवें 12 जाणांक वेंचून काडल्यात. एकल्यान विचारलें, ते 12 जाणां आसतलेत न्हू, धर्मदूत, फारिझेय, लॉयर, विज्ञानाचे मनीस. जेजून म्हणलें, ताचे बद्दल एकलो कोणूच ना. मागीर ताणें आपलो हात बोटसांत घातलो आनी असो कागद काडलें आनी ताका एकल्याक दिलें. आनी ते कागदाचीं नांवां वाचून आंज बोडवे हांसूंक लागले. मुखाचे भाव भयणीनो, खरें जेजून 12 शिश्यांक वेंचून काडले. ते 2 शास्त्र नसलेत, फारिझेय नसलेत, व्हडले गिन्यानस्थान नसलेत, सादे मनीस. आमी जाणा की जेन्ना जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेका जायतो लोक ताजे बरोबर येतालो. ताका म्हणटा ते शिश्य आसले. कोण जाय तो एकलो शिश्य तो दुसऱ्याचो आयकता, ताचे बरे गूण वळखता आनी ताच्या फाटल्यान चलोंक लागता. ह्या दिसांनी वर्ल्ड कप चालू आसा. म्हाका दिसता जायतो लोक ह्या व्हडल्या खेळांचे ते शिश्य आसात. तशेंच फिल्म स्टार आहात, तांचे आसा शीत. ते म्हणटा शिश्य, फॉलोवर्स, ताचे वागणूक, ताची चाल रीत ताचे करतात. पण जेजून ह्या शिश्यांतले 12 जाणांक काडले, वेंचून काडले. 12 कित्याक? आमी जाणा की आर्लेकारा जॅकोबाक 12 पूत आसले. ते व्हडले मनीस जाले, पेट्रियाक. मागीर ते जाले फुडारी, 12 ट्रायब्स फुडार जाले. देखून 12 शिश्य काडले. आनी ती 12 जाणांची नांवां आयकलात. सिमोन आनी आंद्रे, दोगोय भाव. कसलें जाय ताचें काम? फिशरमॅन, नुस्तें मारपी. ताका जाय निने नासलें. तशेंच जेम्स आनी जाकोब आनी जोआंव, दोगोय भाव फिशरमॅन. तशेंच फिलीप, ताचे आवय बापूय पुर्वज ते फिशरमॅन. मागीर जेम्स आनी जुडस ते नुस्तें मारपी. म्हणटकच 12 जाणांतले 6 जाण आसले नुस्तें मारपी, सादे मनीस. फारिझेय न्हू, 2 शास्त्री न्हय. मागीर आसलो नातानेल, एक बरो मनीस तो. माथ्यो, 2 वसूलदार. चोर म्हणटाले ताका, पयस दवरताले तो चोर, कित्याक तो लोक चोरतालो. मागीर आसलो थॉमस, दुबावो मनीस, डावटींग मॅन. आनी जुडस इस्कारियोट, कोण आसलो तो? घातकी. जेजून ह्या 12 वेंचून काडले. सादे मनीस, शिकलेले न्हय, आपली मिसां फुडें व्हरूंक. आमी आमचे विरगुजेचेर नजर मारली, इतिहासाचेर देवान जायते हजार लोकांक मनीस वेंचून काडल्यात मिसां फुडें करून. ते चड शिकलेले न्हय, ते मागीर शिकले आसतले, पण जेन्ना तेमी जॉयन जाले चड शिकले न्हय, सादे मनीस, पूण देव मोगी. म्हाका दिसता जेन्ना आमी आमचेच आपूण आमी पळयल्यार जे पाद्री आसात, माद्री आसतात, आमी आमकां म्हणूं जायना आमी जर शिकलेले मनीस न्हू, पूण जास्त आमकां गिन्यान आसा. आमी सादे मनीस, पूण देव मोगी, पेळाचो मोग करपी. असले मनशांक देवान वेंचून काडले आपले मिसां फुडें व्हरूंक. कसले मिसां? स्वर्गाचें राज परगटून सगळे संवसाराक. आनी हें वावर कोत्ता जायतो लोक. हो वावर देवान तुमकां दिला. जाय तुमकां दूर जावंक, फातरी जावंक, मदीं जावंक आपूण ना, पूण तुमचे जिणे वरवीं बरो वावर करून देवाचो वार फुडें व्हरूंक जाता. होच आहा आयचो संदेश आमकां ह्या दिसाक. आमी खास आयज आमी तोंडाटे पासून मागुया. तुमी जाणा आमचे कॉवेंत नोविसिएट
थोडेच भुरगीं प्रवेश करतात कित्याक जायत वेगळीं कारणां आसात. जायते फावटी म्हणटा हे तरणाटे आमचें मन उगडनात. दे नॉट ओपन देयर मायंड्स टू लिसन टू गॉड्स वॉयस. सो आजच्या दिसा आमी ताचे पासून मागोया आनी ज्या तरणाट्यांनी संस्थेन प्रवेश केला ताका देवा आदार दिवंक फुडें वचोंक तांचे पासून मागोया. कित्याक आमकां सगल्यांक देवाचें तुमचें मागणें जाय आनी आमचें मागल्यार जो देवान आमकां दिला आमी फुडें व्हरूंक शार्ती पावोवंक आमकां शक्ती मेवता.